आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। अडवय 70चे शेतकार जाले आक्रमक। उदकाच्या उणावाक लागून शेताभाटां जाली पिड्ड्यार। उदकाची पुरवण करपाक सरकार थारला अपयशी, अडवयच्या शेतकऱ्यांचो आरोप। धार्मिक भावना दुखायल्ल्या प्रकरणात 25,000च्या वैयक्तिक बॉन्डाची अट घालून उद्देजक दत्ता नायक हांका सशर्त अटकपूर्व जामीन जालो मंजूर। काणकोण तशेंच मडगांव पुलीस स्टेशनात जाल्ल्यो दत्ता आड कागाळी नोंद। दिवचले सानपिरायेच्या चलयेचें अपहरण जाल्ल्याची कागाळ। पुलिसांनी 6 वरां भितर केली सुखरूप सुटका। पिडे चलयेक हुबळीच्या बस स्टँडाचेर घेतले ताब्यात, फुडलो तपास आसा सुरू। संवसारांतल्या सगळ्या व्हड धार्मीक उत्सवाक प्रयागराजात जाली सुरवात। त्रिवेणी संगमात कोट्यांनी भाविकांनी शाही नाण घेवन जपले हिंदू संस्कृतायेचे दायज। केपेकावरे पिल्ला पंचायतीच्या काडला ते काजूकट्ट वाठारात नवीन रस्त्याचे काम सुरू। आयतारा मुख्यमंत्र्यान घाल्लो बुन्यादी फातर। गोंय मुक्ती उपरांत लोकांक पयलेच खेपे गावतलो रस्तो। आणि बेकायदेशीर गुळे वखदां बाळगल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन एकल्याक केली अटक। दुबाविता कडल्यान 3 लाखांचो 3 किलो गांजाय केला जप्त। आता खबरो विस्तारान। अपहरण जाल्ले एके सानपिरायेच्या चलयेची दिवचल पुलिशेन 6 वरां भितर सुखरूप सुटका केली। पुलिशेन ही कामगिरी करतना पिडेस्त चलयेक हुबळीच्या बस स्टँडाचेर ताब्यात घेतली। फुडलो तपास सुरू आसा। 17 वर्सां पिरायेच्या चलयेचे अपहरण जाला अशी कागाळ पिडेस्त चलयेच्या पालकांनी आयतारा सकाळी दिवचल पुलिशेक केल्ली। दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची गंभीर दखल घेवन कायद्या प्रमाण गुन्यांव नोंद केलो आणि उपरांत तपासाक दिका दिली। पुलिसांच्यो वेगवेगळ्यो टिमी स्थापन करून ताकतिकेन अपहरण जाल्ल्या चलयेचो सोद घेवपाच्या कामाक सुरवात केली। मजगती अपहरण जाल्ली चली कर्नाटक राज्यांत पावल्या अशी म्हायती मोबायल लोकेशना वरवीं पुलिसेक मेळ्ळी। ही म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या फुडारपणा खाला पुलिसांची एक टीम कर्नाटक राज्यांत गेली। तांच्यांनी सोद घेवन पिडेस्त चलयेक कर्नाटक राज्यांतल्या हुबळी बस स्टँडाचेर सोदून काडपाक येस मेळयलें। ही कामगिरी करपी पुलिसांचे टिमीत दिवचलचे पुलीस उपनिरीक्षक अमरनाथ पाळणी आणि विकेश हडफडकर हांचे सयत पुलीस कॉन्स्टेबलांचो आस्पाव आशिल्लो। अपहरण जाल्ले चलयेक गोंयांत हाडल्या। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आणि दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। मजगती जे चलयेचें अपहरण जाल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्या ती चली स्वखुशीन दुबाविता वांगडा गेल्ली काय तिचें अपहरण जालां तें अजून स्पश्ट जावंक ना। संबंधीत चलयेची जबानी घेतले उपरांतूच फुडली कारवाय करतले अशी म्हायती दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी हांणी दिली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। संवसारांत सगळ्यांत व्हड धार्मीक आणि सांस्कृतिक उत्सवाचो मेळावो म्हणून वळख आशिल्ल्या कुंभमेळ्याची आयच्यान सुरवात जाता। हो एकूच असो मेळावो जातून भारतीय संस्कृती, अध्यात्म आणि एकचाराचें दर्शन घडटा। महाकुंभ मेळावो हो 13 जानेवारीक म्हळ्यारूच मालिनी पुनवेक सुरू जावन 26 फेब्रुवारीक महाशिवरात्रेक सोंपतलो। प्रयागराजांतल्या गंगा, यमुना आणि सरस्वती या त्रिवेणी न्हंयांच्या संगमाचेर आयज सोमाराक विंगड संप्रदायांतले साधू संत आणि देशी विदेशी पर्यटक आणि हेर भाविक पयले शाही नाण घेतात। हाका राजसी नाण अशेंय म्हणटात। उत्तर प्रदेशाच्या सरकारान ह्या महापर्वणे खातीर अत्याधुनीक साधन सुविधांनी परिपूर्ण अशी तयारी केल्या।
केपें कावरेपिल्ला पंचायतीच्या कार्ला ते काजूकट्ट वाठारात नवीन रस्त्याचे काम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांक धादोसकाय मेळ्ळ्या. आयतारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या गांवाक पयले खेपे भेट दिली आनी नवीन रस्त्याचो बुन्यादी फातर घालो. ह्या गांवाक गोंय मुक्ती उपरांत पयल्याच खेपे नवो रस्तो मेळटलो. केप्याक कावरेपिल्ला पंचायत वाठारांतल्या काजूकट्ट तशेंच कार्ला गावात रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटाले. रस्तो नाशिल्ल्यान सामानाची येरादारी करप शक्य नाशिल्लें. शाळेत वचपी भुरग्यांक कितलेशेच किलोमीटर चलून वचचें पडटालें. पावसाच्या दिसांनी जाल्यार लोकांचे सामकेच हाल जाताले. रस्तो नाशिल्ल्यान भलायकीच्यो सुविधा लोकां मेरेन पावनाशिल्ल्यो. गोंय मुक्ती उपरांत कितलींशींच वर्सां जालीं खंयचोच मुख्यमंत्री ह्या गावात पावलो ना अशें पंच वांगडी प्रदीप वेळीप हाणें सांगलें. मुख्यमंत्री सावंतान आयतारा ह्या गावात पयल्या खेपे वचून पळोवणी केली. तशेंच ह्या रस्त्याचो बुन्यादी फातर बसयलो. 14 कोटी खर्च करून ह्या वाठारांत रस्त्याचें काम सुरू केलां. गोंय मुक्ती उपरांत पयलेच खेपे नवो रस्तो सुरू जातलो, ताका लागून थळाव्या लोकांक धादोसकाय मेळ्ळ्या. गांवां इतली परिस्थिती अशी बिकट आहली, रोड ना, ह्या भुरग्यांक इश्कोला वचपाक वाट ना, काय ना, अशें करून हे लोक गांवां इतली त्रास काडटाले पावसा दिसांनी. गिमाचे लोकांक अशी माथ्यांनी एक पोटली हाडूंक पडटाली तांदूळ, की सकाळी खंय भायर बाजाराक गेले जाल्यार लोक घर पावत म्हळ्यार सांज जाताली. अशी परिस्थिती ह्या गांवां आहलेली. 5 वर्सां जावन गेली हांगा सीएम फर्स्ट टायम पावला हांगा. केन्ना खंयचो सीएम पावलो ना. ताका लागून म्हाका ह्या सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमगेल्या सराक, आमच्या आमदारा सांग्या वयल्या ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या सरान एक आपली जबाबदारी घेवन खांद्यार ह्या लोकांचे त्रास पळोवपाक जायना करून सरान आमच्या ह्या सीएमा ह्या गांवां हाडपाक एक बरी आपणीन हे घेतले आसा. ती एक 250 ते 300 इतले लोक आसा ह्या गांवांत. काजूकट्टो कल्ला ह्या गांवांनी तितले लोक आसा ह्या गांवांनी. रोड एक आमगे काजूर तो कल्लो म्हळ्यार एक 3 आनी हो एक 3 6 7 किलोमिटर इतलो रोड आसा. हो एक ते सायडीच्यान एक वॉटमिक्स करप चालू आसा. तो जातलो, सद्या जाल्लें जमा आसा. आनी हे सायडीच्यान तेंचेय काम चालू आसा रोडाचें. तुमकां हांगा प्रॉब्लेम आसता रोडाचो? रोड म्हणटा मेन जाय आमकां. देवळांनी लायट जाय, लायट ना. आतां तुमी कशें वयतात? आतां तुमकां चलत वयता, खंय वयता ते? हिंसा ना, ते काजोडा वयता जाल्यार चलत वयता, कल्लो चलत वयता, तिस्कोण म्हळ्यार चलत वयता. गाडी ना न्हू. मेन रोड खंय तुमची? तिस्कोण पावता थंयच्यान मागीर बस? थिंगसान बस आहा ना. रोड म्हणटा मेन आमकां जायच न्हू. रोड म्हणटा जाम गरजेन जाय. आतां कितले वर्स जाले आमी आतां भायन भोंवता. आमी पळय आतां म्हाका जाले 65 वर्सां. कितलेशे लोक आसा ह्या गांवांक? ह्या गांवां म्हळ्यार दोनी वाड्या म्हळ्यार आमी 200 लोकां वयर आसा. 200 लोकां वयर. आनी हे सगळे लोक चलोनूच ट्रॅव्हल करतात? सगळीं चलोनूच वयता. आतां कोणाले मोटरसायकल बी आहा म्हणजे पावसाक कितले त्रास जाता. हय. पावसा ते मागीर गांठीन निसरून पडत आनी कितले वळखता. आनी स्कुला बी कशें वयता भुरगीं? इस्कोला चलत वयता. हे सांगे मतदार पडटा हय, आनी केपें तालुका. केपें तालुका. पण काजूकट्टो ह्या गावात हांव पयली फावटी पावलो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत. तुमकां सगळ्यांक मेळून म्हाकाय बरें दिसलें की खऱ्या अर्थात म्हणजे 5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी प्रोजेक्ट व्हडले करतात. बट जे समाधान अटल सेतू जुवारी ब्रिज करपाक आसा तितकेच समाधान काजूकट्टो गावाचो रस्तो करताना तेच समाधान आसा. हे खूब महत्वाचें आसा. तो रस्तो आणि तो पूल हे खूप लोक येते वतले. पण आयज काजूकट्टो गावात काजूकट्टो ह्या रस्त्या वयल्यान जे भुरगे किंवा जे जाणटे येतले वतले ते फुडार आमी पळयता की समोर बसलेले भुरगे जे आसा पयली हेच फुडार इंजिनियर जातले, दोतोर जातले, टीचर जातले. ह्या देशाचे उज्ज्वल भविष्य जातले, ह्या गावचे उज्ज्वल भविष्य जातले. हे खूप महत्वाचे आसा. त्या खातीर 7 कोटी रुपया आमी रस्त्याक डायरेक्टली आणि इनडायरेक्ट अजून 7 कोटी रुपया मोठा असताना खंयसरूच वायट दिसना. वयल्यान समाधान जाता की हय जरी 70 लोक असले प्रत्येकाच्यान आमी 10 लाख रुपया जरी मोडचे पडले आसत जाल्यार ते सुद्धा पैसे सरकारान मोडपाक जाय. कारण तेजी ती गरज आसा. म्हणून हे प्रोजेक्ट करपाचे कंटिन्युअसली फॉलोअप बाब सुभाष फळदेसाय फाटली 2 वर्सां म्हणजे कंटिन्युअसली मांडटाला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकर. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर आता भाजपाचो युटर्न. पयली मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष तानावडे दोगांयनी फेरबदल जातलो म्हणून विधान केल्ले. आता दोगांयनी विधानां घुवणायल्या. पळया हो स्पेशल रिपोर्ट. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर भाजपाचो आता पुराय 360 डिग्री युटर्न. पयली स्वता मुख्यमंत्र्यान जाहीर विधान केल्ले की फेरबदल जातलो. मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष तानावडेनूय आत्मविश्वासान तशेंच विधान केल्ले. मात आता कांय दिसा पयलीं मुख्यमंत्र्यान फेरबदल जावचो ना म्हूण विधान केले.
आणि आता तानावडेने मुख्यमंत्र्याची रिओडीत मंत्रिमंडळ फेरबदल जावचो ना म्हणून विधान केला. मंत्र्याचं नाव येतात ते काहीच ना म्हणतात काय ना मंत्र्याचे नाव ना सध्या वेगवेगळी नावं येतात ताका काडटात ताका सध्या ते तरी सध्या काय ना इतले तरी आय डोंट नो म्हाका तरी खबर ना केन्ना जातले ते पण सध्या तरी काय ना इतले तरी. आता ह्या सगळ्या यू टर्नाचेर मंत्रिपदाचे आशेन काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ले आमदार मात गॅसीर पडल्यात. सगळेच जाण मंत्रिपदाच्या आशेर आशिल्ले, पूण तांच्या मनांतली प्रबळ सुप्त इत्सा मात पुराय जावपाची चिन्नां नात. एकल्या आलेक्साचे फावले, मात ताका मंत्रीपद दिवनूय तो लोकसभेत भाजपाक मतां हाडपाक शकलो ना आनी आतां तर ताच्या मतदारसंघात भाजपाचो मंडळ अध्यक्षूय थारिल्लो ना. मडगांवचो खडेगाड आमदार दिगंबराचोय भाजपाक लोकसभे खातीर व्हडलोसो उपेग जाल्लो ना. मायकल तर सरकारा आड विधानां करीत सुटला. संकल्पाक बाल भवनाचे अध्यक्षपद दिल्ले, थंय ताणें पाय लेगीत दवरूंक ना. भितरल्यान सगळे खतखतल्यात, मात इकडे आड आनी तिकडे विहीर अशीच भाजपान सगळ्यांची गत करून उडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टीबीचे दुयेंती देंवल्यात जाल्यार डेंग्यूचे दुयेंती वाडिल्ल्याचें दिसून येता. 2023चे तुळनेत टीबीच्या दुयेंती मदीं बरोच उणाव जाला. 2023 टीबीचे 171 दुयेंती आशिल्ले, पूण 2024 हो आंकडो देंवून 117चेर पावलो. दुसरे वटेन डेंग्यूचे दुयेंती मात वाडल्यात जाल्यार HIV लागून 21 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्याचें दिसून येता. 2023 डेंग्यूचे 512 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार डेंग्यूक लागून 3 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. 2024 डेंग्यूच्या दुयेंती मदीं वाड जावन 566 जाणांक डेंग्यूची लागण जाल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 3 जाणांक मरण आयलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार उदक सांठोवन दवरिल्ल्यानूच जळारां पोसलीं आनी ताकाच लागून डेंग्यूचें प्रमाण वाडिल्ल्याचे भलायकी अधिकारी कल्पना महात्मे हांणी मान्य केला. Last year, till December, from January to December, for this year 2024, आमचे 566 असा cases total confirmed cases. And last year, from Jan to December, we are having 512 cases. आता actually our workers have worked very hard during the transmission season, and also I'm giving credit to local bodies कोणे कोण आमकां जाणें हेल्प केला. तशेंच लास्टाक मागीर वी ऑल्सो गॉट पार्टिसिपेशन कॉपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. ओके, बट आय वील टेल यू द ब्रेकअप. आतां वॉट हॅपन लास्ट इयर, आमचे मनसून आमचे ट्रान्समिशन सीजन स्टार्ट जाता जून टू ऑक्टोबर ऑर सप्टेंबर, बट आतां ऑक्टोबर पर्यंत पावस पडटा, सो इट इज जून टू ऑक्टोबर. बट लास्ट इयर वी गॉट लॉट ऑफ अपसर्जीस, केसीस हाय गेल्यो आमच्यो. जानेवारी टू मे म्हयन्यानूच आमकां गांवडोंगरी केसी जाल्यो, आमकां गिरी केसी जाल्यो, आमकां काणका केसी जाल्यो, खरसवाडो मागीर खोर्ली केसी जाल्यो. एंड देन वी सो फॉर आतां 566 ब्रेकअप करप जाल्यार आमकां 234 केसीस ज्यो आसा न्ही त्यो आमकां जानेवारी टू मे पर्यंत जाल्यो, 234. दीस इज बिफोर द ट्रान्समिशन सीजन. And during the transmission season, we just had 332 cases, which is expected because during the transmission season, कितें जाता, लोक म्हणटा पळय जळारां चापता, जळारां खूब जाल्यात, तांची डेन्सिटी वाडटा, तांची लायफ सायकल कमी जाता. सो ऑल्दो वी वर्क हार्ड, क्लायमेट डजंट सपोर्ट अस ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीजन. बट ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन सीजन लास्ट इयर खूब केसीस जाल्यो, त्यो आमकां 2023 तश्यो जाल्यो ना. 2023 ज्यो 512 कितल्यो केसीस जाल्या, दे वेर ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीजन. सो आतां ह्या फावटी आमी कितें थरयलां, सो वॉट दीस टायम एंड दीस केसीस which we got pre-transmission was because of only one reason, that was unsafe water storing practices. आणि ते सुद्धा खंय म्हळ्यार आमकां देर आर क्लस्टर्स, म्हणजे मायग्रंट सेटलमेंट एरिया, मागीर रेंटेड पॉप्युलेशन, जंय खरी तांकां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, ती उदकां भरून दवरतालीं आनी तातूंत आमकां ब्रिडींग मेळटालें. अशें जे जाग्यार आमकां हें जालां त्या जाग्यार अशें, दीस वॉज द कॉज, दीस वॉज द रिजन. सो आतां ह्या फावटी वॉट आय हॅव टोल्ड दॅट वी वील फोकस, वी वील मॅप सच एरियाज. आमी आतां जर आमकां हे टॅली, आमकां वर्साची टॅली सकयल हाडूंक जाय जाल्यार वी हॅव टू वर्क ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन ऑल्सो, एंड दॅट वी हॅव टू वर्क इन ओन्ली सर्टन एरियाज, दॅट इज रेंटेड पॉप्युलेशन एंड मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. गोंयांत टीबीच्या दुयेंतींचो आंकडो बरोच देंवला. 2023 गोंयांत टीबीचे 2025 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार 171 दुयेंतींक टीबीक लागून मरण आयिल्लें. पूण 2024 टीबीच्या दुयेंतींची आनी टीबीक लागून मरप्यांचोय आंकडो देंवलो.
2024 वर्सा टीबीच्या 2055 दुयेंतींची नोंद जाल्ली. तशेंच मरप्यांचोय आंकडो देऊन 117 पावलो. एचआयव्हीक लागून गोंयांत 21 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. एचआयव्हीक लागून मरण पाविल्ल्या मदीं 12 दादले आनी 9 बायलांचो आस्पाव आसा. एकूण दुयेंती 251 आसात. 2024 गोंय राज्यान पळोवपाक गेले जाल्यार डेंगू केसीस एज कम्पेअर टू 2023 पेक्षा 2024 डेंगू केसीस खूब वाडलेले आमकां दिश्टी पडल्यो. हेजें मेन कारण म्हणजे कितें की जेन्ना उदक साठलेलें आसता आनीक तें उदक साठलेलें आसता ते नजरअंदाज करतात आनीक तितून जी ब्रीड जाता, जी मॉस्किटो ब्रिडींग जाता ती ह्या वर्साक खंय ना खंय कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर चड केल्ले कारणान हे जे आसा ती डेंगू जी मॉस्किटो आसा तेजी ब्रिडींग ह्या वर्सा चड जाली अशें तज्ञ सांगतात. आनीक तेच बरोबर जेन्ना आमी टीबी पळयतात जाल्यार टीबीचे जेन्ना थंडी नॉर्मल थंडी जाता जाल्यार ती थंडी जे आपले आंगान चड तेंप उरली, चड तेंप तुमकां समज खोकलो येता जाल्यार त्या खोकलेचेर ती टीबी चड तेंप तेजे उपचार न जाल्ले कारणान ते टीबीचें दुयेंस जें आसा तें वाडोवंक शकता. सो जेन्ना नॉर्मल थंडी सुद्दां जाता जाल्यार तेन्ना डॉक्टर सदांच सांगता की हे जे आसा तुमी उपचार तेजेर बेगीनचे बेगीन घेवचो आनीक ते नजरअंदाज करचे न्हू. पूण गोंयान हालीं तेंपार अशे केसीस टीबी केसीस सुद्दां आमकां खुबश्यो अश्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी तितून मृत्यूय आमकां आयकूंक येयले. जाल्यार एचआयव्ही हें एक आव्हान जाल्लें आसा सरकाराक सुद्दां. जाल्यार सरकार सुद्दां जें आसा तें खुबशे अशे माध्यमांतल्यान प्रचार करता की एचआयव्हीचे जे अवेरनेस आसा ते खुबश्या माध्यमांतल्यान खुबशे अशे कॅम्प्स आमी पळोवंक शकतात आनी खुबशे अशे प्रचार जे सरकाराचे तर्फे सुद्दां जातात ते दिश्टी पडटात. तरी सुद्दां एचआयव्हीच्यो ज्यो केसीस आसात त्यो वाडटात त्यो आमकां दिश्टी पडटा. सो हेजेर फुडें कशें कितें नियंत्रण हाडटलो सरकार सुद्दां हेजेर कशें कितें नियंत्रण हाडटलो हें सुद्दां एक आव्हान जाल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, पणजेसून. पिळये दारबांदोडे एका खासगी शाळेच्या आवाठांत खेळपी सांजपिरायेच्या विद्यार्थ्याक शाळेच्या पिवनान खंय बरेच शेपलायले. हे विशीं विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फोंड्या पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिशेन पिवनाक अटक केल्या. पिळये दारबांदोड्या एका खासगी शाळेच्या आवाठांत खेळपी सान पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या पिवनान मारबडे केल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं पालकांनी रोखडीच फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिसांनी शाळेचो पिवन प्रेमानंद गावडे हाका अटक केल्या. या घडणुकेंत जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पिळयेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात उपचार करून घरा धाडिल्ल्याचें कळटा. ते भुरगे 5-6 जाण खंय खेळपाक गेल्ले स्कुला कडेन. सो कोण जो प्रेमानंद म्हणटा थंयसर येयलो आनी हिंकां खंय धांवडोंक लागलो कितें तरी. धांवडों इतलें वचता बी कांय सांगना फातरूंक लागलो. कोणाची एका भुरग्याची सायकल मोडली, आर्यन म्हणटा तेजी. आनी तितले 2 जाणांक ते लागली, इंजरी जाली. सो म्हाज्या चेड्यान सांगतरी वचून हांवें बाकीच्या चेड्यांक चॅक केलें पळय जाल्यार ते इंजर्ड आहा. नासल्या कारण हांव तिका हॉस्पिटलान घेवन गेलो. ते पळयत जाल्यार तेंची हें केली आनी आमी 100 कॉल करून इन्फॉर्म केलें. सो मागीर थंयसरल्यान रोबोट येतरी आमी हांगासर घेवन येयले. तो प्रेमानंद म्हणटा तो कोण? तो आतां कळ्ळें की तो तितून स्टाफ म्हणून गोमंतक स्कुलाचो स्टाफ. आनी न्हू मारपा फाटलें कारण कितें भुरग्यांक? आतां तें कांय तेजें खबर ना कित्याक भुरग्यांक तेणी धांवडोन घातलें न्हू कित्याक तेजे कडेन आमचें उलोवप जावना. सो आतां ते पुलिसांक खबर आसतलें तेणी कित्याक तशें केलां. ओके, कितले भुरगे आशिल्ले? भुरगे ते सांगपाचें दिसता ते 8-9 जाण कितें आसले. आनी जखमी कितले आसात? जखमी 2 जाण जाले. 2 जाण जाले. जाले. सो सद्या टोटल 4 जाण येयले कारण एकट्याचे तेणी खंय कितें सँडल कितें पिनलें. सो म्हाज्या चेड्याचें कितें कॅप कितें तेणी पिनलें खंय कितें आसलें तें. सो त्या लागून हांव आनी तेजो पेरंट नासलेल्या कारणान हांव थंयसर गेलो मागीर. सो आतां तुमी रितसर कंप्लेन दिल्ली आसा? तेका अरेस्ट केला कोणाक? प्रेमानंद म्हणटा तेका? ना ते अरेस्ट केला ते खबर ना अजून. पूण तेका हाडून थंय दवरला कित्याक आमी पळयलो तेका. ओके, तो आसा तो म्हाजो स्टेटमेंट घेतलो. ओके, ओके. सो तुमच्या चेड्याक कितें जखमी जाला? म्हाज्या चेड्याक मातशें बरें लागला. सो तेका ट्रिटमेंट केला तेका आसा. आतां ते कोण तेजे एनजीओ येतले तेजो स्टेटमेंट घेतलो मागीर पुलिसान चलावलें. तेजे तोंडार चप्पल मारला मातशें चड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नायक. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत केरळाच्या विशयाचेर चर्चा जाली अशें आल्लेकरांनी सांगलें. तशेंच केरळात वातावरण कशें आसा, नुस्तें मेळटा न्हय अशे प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विचारले. उपरांत गोंयच्या राजकारणाबद्दल कसलीच चर्चा जावंक ना अशें आल्लेकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें.
सर म्हाका सांगा की केरळाची तुम्ही गव्हर्नरशीप घेतल्या उपरांत तुम्ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांकां मेळ्ळे. कितें उलोवप जालें तुमचे? कित्याक असली भेट ती? ती एक अशी सौजन्य एक सदिच्छा भेट जशी म्हणटा पळय हय. ताच्या खातीर आसता ती. अशें मेळ्ळें तांकां उपराष्ट्रपतीकय मेळ्ळो, मागीर प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो, गृहमंत्र्याक मेळ्ळो आनी अशें एकंदरीत केरळ संदर्भात कशें कितें आसा बी अशें उलोवप जालें. हय. जालें इतलेंच. एकंदरीत वातावरण कशें आनी कितें गव्हर्मेंटाचें आनी कितें कितें फुडें काम कशें करपाक जाय सगळ्यां कडेन कशें अशा संदर्भातली एक सदिच्छा भेट आसता ती. ओके. काय ना तांकां कितें बाबा कशें करप तांकां एक अशें म्हणून तें वातावरण कशें सगळें नुस्तें बिस्तें मेळटा की ना सगळें विचारलें तांणी. सध्या सर तुम्ही केरला गव्हर्नरशीप घेतल्या थोडेच दीस जाले. कशें कितें अनुभव आसा तुमचो केरला? बरो आसा अनुभव. एकदम वातावरण एकदम बरें. गोंयच्या सारकेंच सगळें. लोकय बरे, बऱ्या पद्धतीचे आनी अत्यंत सगळे धार्मीक प्रवृत्तीचे, सांस्कृतीक बी अशें सगळें वातावरण हांगासर आसा. बरोबर. आनी हांगासर देवळां, संस्कृती, परंपरा अशें आसात. मोठे मोठे हांगासर साधू संत बी जावन गेले. शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य ते अशें सगळें आसा. त्यामुळे सगळें बऱ्या वातावरणान म्हाकाय बरें दिसता. अजून केरळचे सगळे एकंदरीत वातावरणाचो चड अनुभव ना. बसून कितें करू शकता कारण केरळ तशें खूब व्हडलें राज्य. बरोबर. त्यामुळे कितलो प्रवास करप, खंय वचप, ह्या टोकानसून त्या टोकान बी अशें आसता न्ही. हय. ना म्हजो तुमकां एक विचारपाचो मोटिव ह्या खातीर आसलो की सध्या भारतान सगळीच कडेन अध्यक्ष आणि बीजेपीचे अध्यक्ष, मंडळाध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष हे बदल चेंज करपाचे प्रक्रिया चालू आसा. तर गोंया संदर्भात गोंयाची परिस्थिती कशी कितें? कारण तुमी हालीं खूब वेळा विजीट केल्या, खूब जाणांक मेळ्ळ्या हांगासर. तर त्याच्या बद्दल कितें डिस्कशन गृहमंत्र्यां कडेन जालें तुमचें? ना ताजे बाबतीन म्हजे कडेन चर्चाय ना आनी म्हजें ताजेर कांय म्हणणेय ना. तो पार्टी खंयची पार्टी आसा तांच्यांनी आपलो निर्णय करपाचो आनी कामाक लागपाचें. फाल्यां आमी मडकय मतदारसंघात आमचो उमेदवार घालतले अशें विधान केलें जाल्यार ते योग्य थारतले काय? दीपक ढवळीकर आनी मंत्री गावडे मदले वादाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो आर्ग्युमेंट. युतीच्या वादात तानावडेन कितें भुमिका मांडल्यात ती पळोवया. सध्याचे आणि फुडाराचे युतीचे मुद्द्यावेल्यान आतां सावनूच भाजप आनी मोगोपा मदीं मराण पेटपाक लागल्यात. आपूण फोंडे म्हालांतले खंयचेय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता म्हणून दीपकाच्या विधानाचेर ताचो पारंपारीक विरोधक मंत्री गोविंद गावडेन फोग काडलो. दीपक आनी मंत्री गावडेचे हे कास्किसावाचेर आतां प्रदेशाध्यक्ष तनावडेन विधान केला. दीपक ढवळीकरान खंय जाहीर भाश्य करचें न्ही आनी आमी ते करप चुकीचें अशें तनावडे म्हणटा. जे मतदारसंघांनी भाजपाचे विद्यमान आमदार आणि मंत्री आसात तांचे बाबतीत मोगोच्या फुडाऱ्यांनी विधानां करप खंय चुकीचें. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेचे बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी एमजी बीजेपी युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती उरची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड आसा तो? आमचो सदांचोच डिमांड आसता 7-8 सिटांचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली. सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तांचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुका बीजेपीचेच कॅन्डिडेट आसा. सांगलें ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. मात ते दिसता तुमकां हे करतले कशें तेंचे आमदारां कडून तुमकां तिकेट. तुम्ही फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करतले म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले? हय मांडी तालुका भितर करतलो. म्हाजो वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसा तर पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट कसो आसा? प्रियोन आसा अजून? म्हाजी 10,10-11,000 मतां कोणूच काडूंक शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 म्हाका. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? हय. दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आसा.
काय जाल्यार दीपक ढवळीकरान त्या दिसा म्हटलें की 27 आता युतीत लढतले म्हणून आनी तेंच्यांनी 8 तुमी मागणी कशें जाता की जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर कारण आज आमची अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप घे बरोबर न्ही कारण जो तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप न्ही कालूय हांव उलयतना पटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या एका भाशणान म्हणलें मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमची उलयता आसा त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमचे वयल्यांनी थारायिल्लें आसा त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हाका दिसता तेंच्यांनी सर 8 हितून डिमांड केला ते म्हणून हांव म्हणलें की कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन युतीचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता पूण आज आमी अलायन्सान आसल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरलें पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप फुडें कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोड्याशा अडचणी येतल्यो कारण आमी हातूंत अलायन्सान आसात त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें सांबाळून आमी करचें ना आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमचे जिल्हाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक समजतना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें पूण आमचे बरोबर अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूंक जाय अशें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. धार्मिक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात काणकोण पुलिसांनी उद्देशक दत्ता नायक हांचेर गुन्यांव नोंद केला. तांणी मडगांव न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो. ताचेर जाल्ले सुनावणे वेळार काणकोण पुलिसांनी जामिनाक विरोध केलो आनी न्यायालया कडल्यान अंतरीम सुटका दिवपाक न्हयकार दिलो. सोमारा जामीन अर्जाचे सुनावणे वेळार न्यायालयान नायक हांकां 25,000 रुपयाच्या वैयक्तीक बॉन्डाची अट घालून सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केलो. मडगांवचे उद्योजक दत्ता नायक हांकां आज मडगांव सेशन कोर्टान जामीन एंटिसिपेटरी बेल जो आसा तो मंजूर केल्लो आसा. तांकां कंडिशन घाल्लें आसा की पुलिसांक कॉपरेशन करपाचें. त्याच बरोबर जर देश सोडून जर भायर वतले जाल्यार पयलीं परमिशन घेवपाक जाय आनीक 25,000ची श्युअरिटी ह्या कंडिशनाचेर तांकां सेशन कोर्टान जामीन दिल्लो आसा. हो जो युक्तिवाद जाल्लो ब्रेस्ताराक जाल्लो ताजे नंतर शुक्राराक तो राखून दवरिल्लो आनी शुक्राराक मागीर जजान काही जे पेपर सबमीट करपाक जाय आशिल्ले ते पेपर रॉंग सबमीट केल्ले कारणान आज सोमाराक दवरलो सोमाराक तांकां जामीन एंटिसिपेटरी बेल जो आसा तो मंजूर जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकरेकर. बेकायदेशीर गांजो बाळगिल्ल्या प्रकरणात कोलवा पुलिशेन एका दुभाविताक अटक केल्या. विनायक चव्हाण अशें ह्या दुभाविताचें नांव जावन आसा. नावेली वाठारांत रावपी 24 वर्सां पिरायेच्या विनायक चव्हाणाचे कडल्यान सुमार 3 लाखाचो 3 किलो गांजा पुलिशेन जप्त केला. आयतारा कोलवा पुलिशेन ही कारवाय केल्ली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोलवा पुलिसांनी काल केल्ल्या एका कारवाये भितर एक विनायक चव्हाण ह्या 24 वर्सांच्या चल्याक कोलवा वानेलीच्यान अटक केल्ली आसा. ताजे कडल्यान 3 किलो 80 ग्राम गांजा सापडिल्लो आसा जाची किंमत आसा 3,08,200 रुपया इंटरनॅशनल मार्केटाक. कोलवा पुलीस आतां ताजी तपास करतात. कोलवा पुलीस आज ताका कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले रिमांडा खातीर आनी सद्याक हो गांजा कोणाक दिवपाक हाडिल्लो आनी कोणा कडल्यान घेतला हाजोय पुलीस तपास करतात. गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकरेकर. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर